हातपाय मारले हांगा वॉल डिपार्टमेंट वॉल हे पण आमचें काम जायनासलें. कसलो विशय तो? आमचो प्रॉपर्टीचो इश्यू आसा मोर्जे आनी वाटेचो इश्यू आसा. आमची डोंगरार वचपाची वाट आसा ती ट्रेडिशनल वे आनी खूब सारी प्रॉपर्टी आसा आनी लोक हे आमचे गांवकार आसा ते काजी करतात. बाकीचे कितें तरी बाकीचे कितें तरी उत्पन्न करतात आनी तो देवाचो रस्तो म्हणजे ते बोकडो बी चरयता 3-3 वर्सांनी. आनी कितें आसा आमची देवी आसा कार्निवल ताका मान दिता थंय त्या सायडीन म्हणजे ट्रेडिशनल वे पद्दतीन आमी वर्सान करीत आसा. आनी ती एक जी वे आसा न्हू आमची वाट आसा ती ट्रेडिशनल वे पारंपारीक रितीन हे मोर्जेचे लोक कशे आसा ट्रेडिशनल अटॅच टू गॉड. प्रत्येक गोष्ट हात लावप म्हणजे कितें ना कितें पद्दत पारंपारीक रितीन देवाक दवरप हे करून येयल्ले आसा. आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की वाट तेंच्यांनी बंद केल्ली आसा ट्रेडिशनल वाट आनी गेट घातलेली आसा. बाउन्सर बसयल्ले आसा CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा. आमची इतले सारे प्रॉपर्टी आसा नॉट ओन्ली वन प्रॉपर्टी मल्टिपल प्रॉपर्टी गांवकारांची प्रॉपर्टी आसा ती काजी आसा ती काजी मेंटेनच करून पावना. फार्मर जो आसता तो प्रोटेक्ट करता एनवायरमेंट ना हे डिस्ट्रक्शन करतात. तुमी आयकले आसतले वायनाड केरला नाल्यार गोंयच्या काही वाठारांत स्लायडिंग जाल्ली आसा. ही परिस्थिती फुडें हांगा जावपाची आसा. मोर्जे गांव सकयल आसा पंचायत देव सकयल आसा. हे अशी घटना जाली हिल कटिंग बी जावपाची परिस्थिती जाली जाल्यार सगळे गांव नश्ट जातलो. आनी मेन म्हणजे कितें आसा हे मेन म्हणजे हेंच्यांनी ती ट्रेडिशनल वाट बंद करून लोकांचे सेंटिमेंटल रिच्युअल हट केल्ले आसा. लोक हे जाणटे जे लोक आसा न्हू आयज ताका सांग फाल्यां बंद कर म्हणून रिच्युअल बंद ते करूंक पावचे ना. कित्याक ते मना पासून केल्ले आसा तांकां ते जायना. एक फाल्यां आमचें एक रिच्युअल आमचें बंद करपाक सांगलें आमी करूंक शकता ना. गणपती पुजता फाल्यां बंद करूंक शकता. एक कितें मायनस जालें जाल्यार ते हे जातलें. सो हे सेंटिमेंटल हर्ट केल्ले आसा. आनी जो रेड्डी आसा अगरवाल हे भायले लोक आसा हे लोकांक त्रास दिता. पैसा फेको तमाशा देखो अशें म्हणटात. ते पैसा फेकतात डिपार्टमेंट तमाशा करतात आनी गांव आख्खे गोंय आमचो तमाशा पळयतात. भोगतात कोण हे आमी मोरासकर भोगतात. कितेंय करपाचें आमचो सीएमान ते हांगा सीएमान आमकां बरो आदार मेळ्ळो आसा. आमी मातशे लेट पावले आसा पण आमकां बरो आदार दिला सीएमान. ती एश्युरन्स दिला की बाबा हे घडटा ते चुकीचें म्हाज्या हेतून राज्यान घडप म्हणजे चुकीचें. आमी इतले उलयता हिल कटिंग हे करता ते घडटा आनी तेणी आमकां एश्युरन्स दिले आसा आपूण तोडगो काडटलो न्याय दितलो म्हणून. वाट आतां आसा पळय ती कोणी ब्लॉक केला सगळे ब्लॉक केला. गेट घातलेली आसा. कोणे घातल्या ती प्रॉपर्टी विकती घेतल्या ती प्रॉपर्टी पण कितें केला पारंपारीक रेड कोणा कडसून प्रॉपर्टी तेणी ती प्रॉपर्टी विकत घेवंक शकता. ती पारंपारीक रेड आयज हांव घर बांदता म्हाका सायटीन सोडपाचें लागता. हे कायदे आसा. ही पारंपारीक जी आसा लोक शेतात करून पावचे ना. वयर जी पयलीं न्हू नाशणे बी लायिल्ले आतां खाजी करतात. हे गोश्टी जातात आमकां वचूंकूच मेळना. आतां कितें केलां म्हाका अशें दिसता थंयसर गॅमलिंग चालू आसा. गॅमलिंग हे लास्ट टायम जे बोरवेली बंद केले न्हू लोक गेले जाल्यार सगळे ओपन जातले. बोरवेली लिपोवन घातलेले आसा. 13 बोरवेली तेंच्यांनी सीज केले. 50 बोरवेली 50 म्हणटा ते लोकांक ऑन पेपर आतां 13 म्हणटा. हे गेले लोक हे केले जाल्यार सगळे ओपन जातले. कितें कितें नाशाडी केल्या तेंच्यांनी दोंगर बी उडयले कितें हे नाश करून हे सगळे ओपन जातले म्हणून त्यांनी कंपाऊंड घालून सगळे ते हे केले. लोकांक वचोवंक दिवपाचें कारण तेंचे हे स्थानिक आमदार स्थानिक आमदारान खूब सपोर्ट केलो आनी आमकां केन्ना आदार मेळ्ळो जेन्ना तेणी असेंब्लीन अगेन्स्ट उलयलो हे थंय आमकां आदार मेळ्ळो की बाबा पूण आतां ती लँड कन्वर्ट केल्या कन्वर्जन जाला ते करूंकूच ना ती लँड. तो कितें करपाचें तेजे कोण एका सपोर्ट करता ते रेड्डीज हे आमकां आतां ह्यो भायलो मनीस हांगा येवन गोंयान येवन इतले दादागिरी करता म्हणजे कोणाचो तरी सपोर्ट आसा. तूं म्हणटा आमदार सपोर्ट करना जाल्यार कोण करता तेका? आमदार हांगा फक्त आमदारूच ना न्हू हांगा बाकीचे आसा डिपार्टमेंट आसा हे आसा. आमदार आमच्या वाटेन आसा. आमदार गोंयकारांच्या वाटेन आसा. तो उलयता की बाबा हे जे घडटा ते सगळे रॉंग घडटा. एसेंब्लीन सुद्दां तेणी मांडलेले आसा. हे कन्वर्जन जाल्ले फोटो बी दाखयले. हे फोटो जे दाखयले आसा ते रेड्डीचेच ते फोटो एसेंब्लीन तेणी ते गुगलाचेर फोटो
आसात हे सगळे रेड्डी आणि ते अगरवाले भायले लोक कन्स्ट्रक्शन करून हे सगळी नाशाडी केल्ले आसा आमची आनी झाडांनी सगळी केल्ली आसा. आता कितलो टाइम फ्रेम दिला की अमक्या म्हयन्या भितर तोडगो काडटा सीएम बेगीच्या बेगीन सीएमान सांगलेले आहा हे मेळून आपूण देता आमकां न्याय मेळोवन दिता म्हणून सांगला. जबाबदारी आपूण डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्ट करता डायरेक्ट. तेका आमी पेपरूय दाखयल्ले आसा की बाबा तेका पळोवन येल्ले आसा की हे सामकें रॉंग जाल्लें आसा आनी हे तुमकां तो कडवो काडून आपूण दिता. हे म्हाजी जबाबदारी गोंयकार बोर्डची पंचायत आहा आणि आम्ही इतले कांयच परत support एकदा करना मनापासून गावात आमचे जीत सरांक जीत भाई तेंच्यानी आमकां सपोर्ट केला आणि आमचो जो विषय आसा तो आम्ही मांडून पावलो त्यांच्या त्या सोबत. पंचायतीचेर एक्शन जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. तेंच्यानी केला पळय ते भितर आमकां वाचपाक दिना जाय ते काम जाय तरी एनओसी दिले भितर मशिनरी जाता आणि तुम्ही मोर्जे रावपी सगळे. आम्ही मोदी मोर्जे वर्तवाडा हांगासर म्हाका दिसता मोर्जेन एकूच दोंगर हो आहा तो आनी त्या दोंगराचें डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी आमच्या स्थानिकांची थंयसरली मागणी आहा की तो थंयसर जे डेव्हलपमेंट चल्ला तेतून तेंचो शेअर आहा ते एक ओनर्स आनी तांकां 14 वर्सां तेजी केस चलता कोर्टान आनी कोर्टान आसतना तांकां प्रोविजनल एनओसीज कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी कशें दिले हें तेंचो प्रश्न आसलो आनी डेली ते म्हाजे कडेन म्हाकाय मेळटाले आनी बाकीच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी ते वयताले पूण फाटल्या दिसांनी कितें एक वरस पयलीं ती वाट जी तेंची आहा ती गेट घालून बाउन्सर्स घालून कॅमेराज घालून थंयसर आडयल्या आनी तांकां भितर वचपाक दिनासले. काही महिलांच्या फाटल्यानूच बोर्ड मारपाक धांवले म्हणून तेंची कंप्लेंट आसली. सो तेंचे वयर काजी आहात म्हणजे जे डेव्हलपमेंट चलता त्याच्या फाटल्यान परत तेंचीच प्रॉपर्टी आहा. सो तेंची जी पारंपारीक पांयवाड आहा ती बंद केल्या. ती वाट आहा ती तेंची पांयवाड तेंच्या प्रॉपर्टीनी वचपाक आनी वयर देवाचें स्थळ आहा आनी त्या देवाच्या स्थळाक ते पारंपारीक वार्षिक पद्दतीन थंयसर ते तेंचे जे देवकार्य आहा ते थंयसर करताले आनी दुसरे तेंची केन्ना मागणी सांगणें बी ना जाल्यार मदीं मदीं केन्ना वयताले. आयज तांकां गेले एक वरस जाल्यार वयर वचोंक मेळना. सो हे तेंचे विशय आसलेले ते सारके सिरियस आनी सेन्सिटीव इश्यू आसलो कित्याक हे खंयच्या खंय पावोंक शकता म्हणून म्हाका दिसलें की सीएमा कडेन बसून आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसले तेंच्या फुड्यान सगळें डिस्कशन जालां आनी सोल्युशन कशें कितें वे आवट तांकां दिवपाची तें तांकां सांगलां आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें काम करता. पण सोल्युशन येतलें न्ही ते 100% येतलें आनी बेगीनात येतलें. पयलीं म्हणल्यार आमी ती वाट ओपन करता. वाट ओपन करून तांकां रिलॅक्स जातलें तांकां धीर येतलो की बाबा हय तांकां जस्टीस मेळटा तशें. सो ते पयलीं करता मागीर नॅक्स्ट तेंचे कोनूच आहा तेंचो शेअर आहा तेंच्या वयचे तांकां जस्टीस तेचेर कशें मेळटलें ते पयलीं. सर मोर्जेचे तुमकां लोकल्स मेळप मोर्जेचे लोक मेळ्ळे म्हाका तेंची कितें तरी वाट हाडयल्या वाट क्लियर करची बाकीचे कितें आसा तेंच्यांनी कंप्लेनी दिल्या काय जाण कितें एक्सेप्ट करता. सर ते काल आनी हे काढला पळय तुम्ही अमेंडमेंट ऑर्डर काडलेलो पळय ती प्रायव्हेट